Haleluya, harga untuk Yesus, महिमा untuk Yesus, belah untuk Yesus, वंदन untuk Yesus, बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उतारम का फौज जाल्ले आसात. जो आमचो वांजेल 10 अध्याय 20 आणि 27 वाक्या, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 to 30. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकडा प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाचें जावचें ना. हांव आनी बाप एकच उतार आज प्रत्येक जावन आयचो आयतारत जावन आसा एक पवित्र आनी भाग्यवंत म्हणयत आज गवळी आसा आयतार म्हणून आमी आचरण करता. गवळी पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार सर्वेस्वर देवाक गवळी म्हणून उल्लेख केल्लो आसा जायते कडेन. आनी शेळयांचो तो पोशण करता. इस्रायल परजा शेळयो जावन आसल्यो आनी तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांत कशें भायर काडटा सर्वेस्वर देव तांकां गवळी जावन तांची वाट व्हरता. कशें तांकां उदक नातलें उदक पिवंक दिता, जेवण करनातलें जेवण दिता आनी कितें मांस खावंक जाय जाल्यार लवे दिता. असल्यो संगती पुरा कित्याक सर्वेस्वर देवाक गवळी म्हूण सांगलें पोरण्या सल्ल्यांत आमी जायते वाचूंक मेळटा. तशेंच नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेले आसतना जेजू क्रिस्त गवळी आनी आमी शेळी. कित्याक आमी पळोवंक गेल्यार आजकाल दिशीन आमी गेल्यार बिदर आनी पुराय गेल्यार थंय आजून असल्यो संगती पुरा पळोवंक मेळटा. थंय गवळी बकऱ्यांक चरोवंक व्हरचे एका तावन एका गांवाक, म्हळ्यार एका खंय पुरा ग्रीनरी आसा, खंय पुरा तण आसा, खंय पुरा उदकाचे वेवस्था आसा, थंय त्या बकऱ्यांक सोरोवन व्हरचें आजुनूय आमकां पळोवंक मेळटा. पूण असल्यो संगती जेजूच्या काळार आसल्यो चड जावन बकरे, गवळी आनी ह्यो पुरा संगती देखून जेजू आपणाक तो गवळी म्हणटा, हांव बरो गवळी आनी म्हजो ताळो म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात. आनी सुन्या वखदां येता आसतना आनी कितें आसता आसतना तो त्या बकऱ्यांक राखून व्हरता. आजुनूय पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज सुने वगाट म्हळ्यार काले, ग्रासूचें म्हळ्यार काले जावं पुरो आमच्यांत पाताक ते आमकां ग्रासूंक पळयता आसतना जेजू त्या पातकांतून आमकां मेकळे करता. तेन्ना आमी जेजू खालतेपणी जेजू मुखार आमी खालते जाता आनी बक्षांनी मागता जाल्यार खंडीत आमची पातकां बक्षिता. त्या कटेपणांतलो तो आमकां भायर काडटा. जावंक पुरो सैतानाची पदवी आनी कितें माटमंत्रां प्रतिस्पणां ह्या गाड्यान नाडीगाडी सत्तेक तूं वळख जाता आसतना जेजू तुज्या खातीर फायट करता आनी त्या सगळ्या वायट पाडाव करून तुका ताच्या वेंगेन दवरता. देखून ताका म्हणटात गवळी. देखून आज ते आमकां बल्पे ग्रासूचे विचारांत बल्पे ग्रासूचे आजुनूय पळय मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या कथोलीक पवित्र सभेंत कितले लोक आज भायर वचून वांटे फाटे करून तांच्या जे ग्रूप बांदून आसात हे पुरा कोणे जेजूच्या फाटला करतात ते वय. पूण त्या एका हिंडा भितर आसल्यांक तांकां भायर व्हरनेल्यांत जायत्यांक आज भायर व्हरून व्हरतात. हिंडांत रावंक सोडिनात. देखून हिंडांत रावचें घेतात. आमी जर बावरतात आसां जाल्यार, आमी जर विश्वासांत जाल्यार, आमच्या पवित्र सभे विशयी आमकां थोडी तरी समजोनी आसा जाल्यार ह्या हाचे विशयी दिल्लेशें आमी स्टडी केल्यार कोणूच पयसो सभा सांडून वचनात. मोगाच्या भावा आनी भयणी एकच अर्दे गुरे क्रिस्तांव आसात पळय, अर्दे गुरे हे पुरा सोडून वयतात एक पटी. हांकां तें नाका कित्याक म्हळ्यार तेचें मूळ कशें आयलां कितें आसा म्हणून कळना. जें कितें पवित्र पुस्तक वाचून तें थंय आमी जशें अशें सांगलां तें करूं नजो, अशें करूं नजो, तशें करूं नजो, ओके देखून ते फाटी वतात. पूण तेचें कारण कितें आनी एक कूस ते पळोवंक चलवल्यात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून अहले बल्पे अहले शेळयांक ग्रासूंक आज आमकां पवित्र सभेंत हाडून आमकां कथोलीक पवित्र सभेंत हाडून आमकां भायर व्हरूंक, आमचे इगर्ज मातयेंतल्यान आमकां भायर व्हरूंक आनी आमी कितें आमचे भावार्थ आसा, आमचो कितें बरवस आसा तो सारको न्हय म्हूण सांगूंक जायते जाण वावर करता आसात. जर आमच्या भावार्थान आमी घट ना जाल्यार, आमच्या भावार्थान आमकां तिरासान ना जाल्यार आमकां खंडीत बायर व्हरतले. पूण घट कोण रावता, भावार्थान रावता ह्या पवित्र सभेन कोण इल्लीशी समजून काणी घेता आनी पवित्र सभा कसली पवित्र कोणें बांदून हाडली, कितें हाच्या फाटल्यान कितें वेव्हार आसा ह्यो पुरो संगती जर आमी स्टडी करता जाल्यार, आमी इल्लीशी हाचे विशयी शिकून जोडता जाल्यार खंडीत पवित्र सभेंत रावंक आमकां आदार मेळटा.
आमचे मोत केदाळात विकार जायना जावच्याक हे आमचे काळीज सुमेतान पयस वचना जावच्याक खंडीत आदार जातले देखून जायत्यो थोड्यो संगती इल्लें इल्लें समजून काण घेवन वयले उबार कितें समजून काण घेवन गुंडायेचे समजून आमकां ना जाल्यार हे गुंडाई कशी आसा म्हणून आमी समजून काण घेना जाल्यार ना जाल्यार तें साध्य जायना ना जाल्यार आमी खंडीत जावन आमी कितलो लोक आज भायर येता येता न्ही गे आज आमकां भायर व्हरतात तसले बल्पे जावन आसात न्ही गे अशें आसात न्ही गे आमकां पूण आमी थीर रावया मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक सोमी आमचो गवळी एकच तांतू रावया आमकां कितें जावंका बचाव जाल्यार खंडीत आमी बचाव जातले कित्याक सोम्या तें आसल्यार आमकां बचाव मेळटा ती खंडीत देखून आज तो खरो गवळी असो मी पळयता जर आमचे पयले वाचप आसल्यार दमदत्तेच्या कृत्य पुस्तकांतले थंय त्या विशयांत आमकां जायती समजूनी मेळटा आयच्या दिसा 13व्या अध्यायांत आमी वाचूंक गेल्यार ते 43 वाक्यांत हांव आनी अशें सांगता पळया आनी सभा समतस जुदेव भितरले आयले वर्स जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जाण पावला आनी बार्नाबासा पाटलाव करूंक लागले नवे क्रिस्तांव म्हळ्यार तांचो भावार्थ जाल्लो आनी ते जुदेवांक पाठ करतात ह्या आनी पावलो आनी बार्नाबास हांच्या पाटलावदार जातात देखून जुदेवांक भार राग येता आनी बार्नाबासा सांगात गेल्ल्या पळोवन दमदूतांचे लागीं उलयले आनी तांचे देवाचे कृपेन तांकां भरचे खातीर तांणी रावोंक तांकां उमेद दिली तांकां आनीक एनकरेज केलें आनी दुसरे दिसा साबत सोडून साबतच्या दिसा सगळें शांत थंय देवाचें उतार आयकूंक आयले केन्ना पावल आनी बार्नाबास देवाचें उतार परगट करून रावता आसतना हें पळोवन सुदेवांक भितरले भितर काले मसूर उठलो आनी तांकां तांचे वयर काळकाय हाडली आनी तांकां धांवडायले सयत त्या शारांत तांकां धांवडायले सयत म्हणटा पवित्र पुस्तक मोगाच्या भावा आनी भयणी खरें आराधक देवाक जाय खरें आराधक कोण सतान आनी आत्म्यान आराधन करतले देवाक जाय देखून आमी दिशीन पळोवंक ना मोगाच्या भावांनी आजुनी मोगाच्या भावांनी देवाचे उतार परगट करूंक जायत्यो अडखळ्यो येवंक पुरो अडखळ्यो घालूंक पुरो आजुनी आले जुदेव जावं दी फारीदेव जावं दी आनी कोण आसात आमच्या शारांत आसूंक पुरो आमच्या गांवांत आसूंक पुरो पूण कशें दमदूत पळय बार्नाबास आनी पावल मेळून तांचे देवाचे उतार परगट केले आनी तांकां सांडून ते दुसऱ्या धर्मांत थंय गेले दुसऱ्या अणभवार्थ्यांत थंय गेले आनी थंय देवाचे उतार परगट केले आनी जायत्यांक क्रिस्ताचे पाटलावदार केले देखून आमी जेजू येता म्हणसर आमची शारां सगळीं भोंवून आमी काबार करची ना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून आमी खंडीत ह्या सुवार्थेंत आमी मेथेर जावया जर आमी वाचता जाल्यार आयचे मोगाच्या भावांनी आनी एक वाचप जावन आसा उगडापणाच्या पत्रांतले हांगाय आमकां ह्यो संगती जुवांव क्लियर सांगता थोडे संगती ताका ताणें दर्शनान पळयल्ले ते संगती तो उलयता हांगा आनी अश्यो संगती आमी 7व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा ते म्हणटा तो वळताने म्हाका सांगले तो व्हड आखांत उतरून आयलेले संवसारांत आसतना शुभ अर्थ प्रसार करता आसतना दोनी मेळ्ळेले मार्तीर मरण पावल्ले आनी कितें कस्त अनवार सोसून सुवार्थ जेजूक साक्ष जाल्ले ते सगळे आखांत उतरून आयलेले सगळे संवसारांत आमी आखांत उतरून म्हळ्यार ते उतरून वचूंक आसा आमकां तेच ते तांणी आपले दगले शेलयाच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात आमी खंडीत जावन आमची काळीज आमचें मन आमचें सर्वस्व सोम्यान ताच्या अमलीक रक्तान धुवन आमकां नितळ केल्ले देखून धवे दगले नसलेले आनी सोरू कश्ट आखांतांत उतरून आयलेले म्हळ्यार तेच ते देखून म्हणटा की ते जुवावन तें दर्शन पळयलें आनी त्या दर्शना विशयी तांकां तो बरोवन सांगता तांकां आनी मुखार तान लागची ना तांकां आनी मुखार भूक लागची ना अशें पुरो सांगता तांकां ह्या फुडें तान भूक लागची ना सुर्याची किरणां वा धाव तांकां मारचो ना कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली सिंहासनार बसून आसल्या बापाच्या उज्याक कोण बसला तित शेळी जेजू क्रिस्त पळया पयलें तो गवळी जालो पूण मागीर ती शेळी जाली शेळयेक भेटयलें बली दिली आनी तित शेळी आज बापाच्या उजव्याक बसल्या आनी तांचो राखण जातली तेच तांकां जीव दितल्या उदकाच्या झरीसरशीन व्हरतली कित्याक तो गवळी जावन आसा
आमकां जीव दितले, सासणीक जिविताची झर थंय आमकां तो व्हरतले आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडटले. कितेंय संवसारांत कश्ट अनवर आयल्यार आमी भियोवचे नाका, कित्याक आमचो गवळी सोमी आनी गवळी असो आयतार आज. आनी आज मगच्या भावांनी भयणी आमी समजोन काणी घेया, गवळी आमचे संगत आसतना आमच्या जिवितांत कितेंच उणें पडचें ना. कित्याक हर एक संगती आमकां कितें गरजेचे आसात ते सगळे आमच्या गवळ्याक कळीत आसा आनी तो गवळी आमकां त्या प्रमाणे आपोवन व्हरतलो आनी कितें आमकां तें जाय तें आमकां जोड दितलो. आनी इस्त कृपा आनी आदार आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो आयतार मागता.